गोवा डेअरीचे व्यवस्थापन 5 वर्सां खातीर NDDB कडेन दिवचे अशी मागणी दिवचलच्या दूध उत्पादकांनी केल्या। दुधाचे उत्पादन परतून जीवित करपा खातीर आनी दुधाचे उत्पादन वाडोवपा खातीर हो निर्णय गरजेचो अशें ते म्हणटात। मजगतीं दुधाचे दर वाडपा संबंधी आनी कामधेनू येवजणे संबंधीच्या निर्णया खातीर उत्पादकांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी पशुपालन खात्याचे उपकार मानले। पयलीं आमी आमच्या सरकाराचे भाजप सरकाराचे डॉ. प्रमोद सावंत आमचे डिपार्टमेंट एनिमल हजबंड्री हांचे आभार मानपाक सोदता की त्यांनी शेतकऱ्यांची जी विनंती असली, शेतकऱ्यांची जी प्रमुख मागणी असली ती मान्य केली आणि आमकां ही दरवाढ करून दिली। तर याबद्दल आम्ही सगळ्या शेतकऱ्यांतर्फे, गोयच्या सगळ्या दूधकारांतर्फे आम्ही त्यांचे आभार मानपाक सोदता। गायींचो सगळ्या गोष्टींचे दर वाढत आसा, त्याप्रमाणे गायी आणि म्हशी जर आम्ही भायल्यान हाडटले जाल्यार त्यांचोय बी दर वाडूंक लागलो। म्हणून आम्ही आणि एक मागणी केली त्यांच्याकडे की आमकां सरकारान जी स्कीम दिल्ली तातूंत आमकां 70,000 रुपया लिमिट आशिल्ले गाय घेवपाक आणि ताजेर आमकां सबसिडी कितें आसा ती मेळटाली। तर तेजो रेट वाडोवन 90,000 करचो अशें आमी तांकां सांगलेले। त्याप्रमाणे त्यांनी ती मागणी मान्य केली आणि आमकां 90,000 रुपया मिनिमम मॅक्झिमम रेट गायीचो किंवा म्हशीचो जो आसा तो, आणि तेजेर आमकां 90% सबसिडी आणि 10 गायींचेर 75% सबसिडी, मॅक्झिमम 20 गायी जे पयलींचे फार्मर्स आसा तांकां घेवन मेळटा अशी ती स्कीम रिवायव केली। नव्या स्किमी प्रमाणे नवे जे योजना सरकारान हाडल्या, नवीन रेट वाढ दिल्या, दर वाढ दिल्या, त्याप्रमाणे अशें जावं शकता की कोणाक तरी आमी नव्या शेतकऱ्यांक, नव्या फार्मरांक, नव्या युथांक आमी प्रमोट करू शकता, तांकां कन्विन्स करू शकता की तुमी ह्या दूध धंद्यान येयात आणि गोयचे जे दुधाची मागणी आसा 4.5 लाख लिटर दिसाक आणि प्रोडक्शन आसा फक्त 1 लाख लिटराच्या भितर, तर हो जो डिफरन्स आसा तो आमी भरून काढू शकता आणि गोय जे आसा ते दुधाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण जावं शकता। गोवा डेअरी ही आमची गोंयकारांची डेअरी, ही डेअरी सर्वायव्ह करपा खातीर किंवा हे करच्या खातीर ही डेअरी तेंच्यांनी NDDB कडे दिवची, नॅशनल डेअरी कडे दिवची, जेणे करून ही डेअरी एक 5 वर्सां खातीर नॅशनल डेअरी कडे दिवची अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा, जेणे करून ही आमची डेअरी गोवा डेअरी सर्वायव्ह जातली। अशी मागणी आसा की जे ते डिस्क्वॉलिफाईड डायरेक्टर्स आसा आणि ज्यांचेर एन्क्वायरी प्लस त्यांच्या कडल्यान फायनान्शियल रिकव्हरी ती करपाची ऑर्डर आसा, तर ती सरकारान त्यांच्या कडल्यान चालू करची रिकव्हरी, कित्याक तर ह्या डायरेक्टरांक असल्या लागून गोवा डेअरीचे खूप नुकसान जाल्ले आसा। बिकॉज आता तरी त्यांच्या कडल्यान ती रिकव्हरी करून एक एक्झाम्पल सेट करपाक जाय आणि त्याच खातीर जशें दाद्यान म्हणले की गोवा डेअरी NDDB कडे चलोवपाक दिवपाची, म्हणजे तिचे रिवायवल जातले आणि ह्या डायरेक्टर्स आणि कोण इन्वॉल्ड आसा, ज्यांच्या अगेन्स्ट कोर्ट ऑर्डर आसा की रिकव्हरी करा, एक्शन घ्या, त्यांचेर एक्शन घेतली जाल्यार 5 वर्सां NDDB ती सेटल करून सगळी गोवा डेअरी जेन्ना केन्ना परत थंय फार्मर्स येतले तर तेन्ना ते 5 फावटी विचार करतले की बाबा भ्रष्टाचार केलो, आम्ही कितें गडबड केली जाल्यार आमचेर कितें कारवाई जावं शकता।